स्वर चुकीचो आमचो देव आमचे पाकयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता परमेश्वरास चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे परमेश्वरास चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे. अशमिसान संपलेल्या वेंचस्लाव सुवारिसाक जेवच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या ओतम्या बसत मागुया. आयज वाडदीस समारंभात जोकीम डिसोजा आनी एवलीन फेर्नांडीस तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हिमेसाचे भेटेंत फावो ती परिवांडो घेवचे खातीर आमची पात कावड करून घेवया. दूख धरून खालतिकायेन म्हणुया. हांव पातकी सत पद विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी कोणान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वा घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकांय भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पळोवूं. आमेन. Sumia kakutko, sumia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko. प्रार्थुया. देवा तुजेर पात्यो तोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणेक कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी अंतांच जावन आमचें काळीज सदां काल थोकतल्या देण्याचेर दवरच्या. सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीन तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्नांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदाराक आनी आख्खे पोचेक म्हणलें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोन पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान पोचेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सोरेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटूच आतां तुमी तुमची चाल आनी कोत्तुबां नीट करात आनी सोरेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात. आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातान पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मतीन दवरात,
तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरअपराधी रगत तुमकांच ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक बुजतले. कित्याक हीं सगलीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण तें सांगूंक सुरेस्पुरान खरेंच म्हाका तुमचेशीं धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पोचीन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सुरेस्पुरा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. अहिकाम साफानाचो पूत जेरेमियासाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोचेच्या आदीन करूंक ना. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रमलोल्यांक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरांत म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातालान म्हाका गिलूंक निर्मू नाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलडिरो. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गायनांनी ताका वाकाणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोस्तले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सुरेस्पूर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकल्यांनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार उबी रावया. Sul Vespora, Sul Vespora, Sul Vespora, Sui Sul Vespora, Sul Vespora, Sul Vespora, Sui निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सुर्गींचें राज खरेंच तांचें. Sul Vespora, Sul Vespora, Sul Vespora, Sui Sul Vespora, Sul Vespora, Sul Vespora, Sui Sulispor तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sumia. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, हो तोच स्नानदातार जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. देखून विस्मितां उचोऱ्यांक करची पदवी ताचें सगळें हुशार आसा. हेरोदियास म्हणलोले आपल्या बाबा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नानदातार जुआवांक धरून बांदलोलो आनी बोणकुणीन घाल्लो. कारण जुआव ताका म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोदीक
इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयले प्रमाणे तिणें मागलें. स्नान जाता जोवांची तोकली एका ताटार घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोणती बरी जाव. पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे भिडेक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकुणींत जोवांचें शीस कांपलें. ताची तोकली एका ताटार घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. चेडवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakami tuka Krista. म्हजे मुखार भाव भयणो, जॉन एक प्रभादी, जसो जेरमियास प्रभादी तो म्हणटा, देवाचें उतर तुमच्या कानार पडूंक, देवाचो संदेश तुमकां दिवंक म्हाका सवेस्परान वेंचून काडला आनी धाडला. देवान वेंचून काडला, धाडला आनी संदेश दिला तोच पुरगोटूंक तो भारी वावुरता. जुआंव भाशेन जुआंव एक प्रभादी, जेवची वाट तयार करपाक ताकाय वेंचून काडलेलो. इतलो तो खालतो जाता की म्हणटा, ताच्या वाणाक हात पासून लावपाक म्हाका पुटवो ना. चामडे न्हेसता, तोड मोव खाता, ओरोण्यांत रावता आनी देवाचो निरोप संदेश उर्बेन उमेदीन सगल्यांक परगोडटा. आयकूं ओ ना आयकूं, मानून घेवं ओ ना मानून घेवं, हो संदेश दिवंक म्हाका धाडला, आपलें काम करता. हेरोद आपूण पातशाय पदवेदार व्हडले जटेर आसा म्हणटकूच आपली पदवी आपणाक जाय ते भाशेन वापरता. वांगडें जिवीत जियेता म्हूण सोत परगोटूंक हेरोद फाटीं सरना. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू दाखयता ती वाट आमी चलूंक. जेजू दिता तें जिवीत भोवतेन जिवंक आनी जेजू शिकयता तें सोत परगोटूंक आपलो जीव संकश्टान तो घालता. जुआंव बातिस्तान जेजूक परगोटपाक आपले जिवाची बेपरवा केली. आयज आमकां दिल्लो जीव आमी कसो वापरता, आमकां दिल्ल्या जिवितान आमी कितें परगोडटा, आमकां दिल्लें जिवीत कशें जियेता तें म्हत्वाचें. आमकां दिल्लो वावर आमी सगळे संदेशकार. किरकोजीन घडी थोडीं संदेशकारां येतात आयताराचो वेळ काडून भुरग्यांक दोतोन शिकोवपाक. तीं एके तरेची संदेशकारां. पूण आमी सगळीं संदेशकारां म्हणटकूच हो संदेश, हो निरोप हें देवाचें उतर आमकां पावलां, आमकां दिलां जाल्यार आमकांच दवरूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांक सांगूंक, तें उचारूंक आनी जिवितांत तें परगोटूंक. हेंच करूंक आमकां सदांच जागृत, हुशार, उर्बेवंत कर म्हूण आनी ताका साक्षी दिवंक आयच्या मिसान मागुया.
पेटवणे वेळार गायन गाऊया C25 ना आमचे लागी पेज 39 C25 पेज 39. म्हज्या भावा भयणो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भोमताव तितून दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपोत विदारा आनी सासणाच्या देवा सर खाली आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखणटा धारून मेळ्ळेली तुजी पोरजा. सर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता मोगतांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सोदुसान आमी निरोधरी तुजी स्तुती गायता. Sorves por la
बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मारून सजूंक बेची आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तूं आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. Bavartaca good purgotuia. Sumia Jesu ami odokata ani ekashine pieta ditle poti tu vui bobaneso ami tuche moron purgota. बापा जेच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिबेताचो उडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक कळद्यार फिरतणारी आमच्या गवळी बापाक सिम्याव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिच्या पती जुजे भाग्यान धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सस्ता. आमच्या संग्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संवडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता तर आमकां
तुझ्या उदारकाकुदेन सर्व पातकांती सुटोय आणि सर्व आकांतांतली भटाई इथे घराचोडकी पोतवी आणि मोहिमा तुझी ससनच्या ससन सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोग दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जे हातान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी बापान आमकां दिल्लो जिवान पोरगोटलेलो जेजू हे वेळार आमचे मदें आसा आपणाकूच आमकां दिता आमी दुसऱ्यांक दितली जावं धाडटा ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका वळखी मेवतली Chris Prasada Velar Kayan Gauya D47 Soy Priti Mok Vosta page 75 D47 page 75 Jesus Jesus amche dados mo anudani vorde po ektai kela ekchida amka Jesus jamoga Jesus amche dados mo Sui priti mo,
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक उतरावडत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सोरपोतदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचो शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया T42 रोजारी सायबिनी पेज 222. T42 पेज 222. Son.